काँग्रेस पक्षाच्या तिकेटीचेर साळगांव मतदारसंघात जैतिवंत जाल्ल्या केदार नायकान आयतारा देव बोडगेश्वराच्या कार्यकर्त्यांसयत दर्शन घेतले। साळगांव मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या पंचायतीचे विशय सुटावे करपा खातीर आपूण फुडल्या 2-3 दिसां भितून पंच वांगड्या बरोबर बसका घेतलो अशें केदारान सांगले। आज आम्ही जिखल्यानंतर देव बोडगेश्वराक आम्ही सगळे हांव आनी म्हजे सगळे कार्यकर्ते पांयां पडपाक आयिल्ले। आमच्या कार्यकर्त्यांनी हांगा कितें कितें हांगयल्लें सो ते आमी सगळे पावन करूंक आयल्या आनी देवाचो मान देवाक दिवपाक आयल्या। सगळे कार्यकर्ते हांगा एकठांय जावन सामके खुशीन आमी देवा बोडगेश्वराच्या पांये कडेन प्रार्थना केल्या की फुडले 5 वर्सां जी आमची 5 वर्सांचो कार्यकाल आसतलो तितून आमी चडांत चड कामां करून लोकांची सगळी कितें अडी अडचणी आसा कामां आसा ती सगळी पूर्ण करतले म्हणून आमी आयज हांगा येयला आनी देवाक पांय पडूंक आयले। आतां सालिगांव खातीर तुमचे प्लॅन कितें आसा सगळ्यान फर्स्ट? सगळे पंचायतींनी डिफरंट सगळी पंचायती आसा पळय डिफरंट इश्यूज चालू आसा। सो आतां फुडले 1-2-3 दिसान हांव सगळे पंचायती वांगडा घेवन बसोन तांकां मेंबरांक घेवन कितें कितें तेंचे इश्यूज आसा ते हांव तेंचे कडेन डिस्कस करतलो आनी प्रायोरिटी वायज ते सगळे आमी सॉर्ट आउट करूंक ट्राय करतले। आतां तुमी आतां ऑपोजिशन आहा ह्या हेजेर तुका कितें फरक जातलो? ना, डेमोक्रेसीन जेन्ना गव्हर्मेंट जाता कोण तरी रुलिंगान आसता कोण तरी ऑपोजिशन इट इज पार्ट ऑफ गव्हर्मेंट। सो तशें कांय आसना, डेव्हलपमेंट जाता आसतना सगळे पंचायतीन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बरोबर डेव्हलपमेंट जाता।